आमची मादाय दिवचे ना रे दिवचे ना. गणेश गणेश आमची मादाय आमची मादाय आमची मादाय दिवचे ना रे दिवचे ना दिवचे ना रे दिवचे ना. मादयचो गदर आयज हांगा ह्या मैदानाचेर जाला. तुमकां सांगला सुनीताबाईन की राजेश बाब सावळ हांणी खासा 2 ते 3 दिसां भितर ही सगळी हांगा जी सुवात आसा ती निवळ करून घेतल्या ही सभा जावची म्हणून. फॅसिस्ट कायद्याच्या आड पोर्तुगीज काळात मडगावात डॉक्टर लोहियांनी जी सभा घेतली त्या सभेच्या सुवातेर आयज लोहिया मैदान म्हणटात. ह्या बी सुवातेक तितलेंच महत्व आसा. घडये आमी हाजे फुडें ह्या सुवातेक मादय मैदान म्हणपाक हरकत ना. राजेश बाब त्याचे सगळे नगरपालिकेतले वांगडी नगरसेवक आणि साखळेच्या सगळ्या आमच्या भाव आणि भयणांनी फुडें सरून ह्या सभेक तेंको दिला आणि सभा हांगा घडून येवपाक आमकां आदार दिला. तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुम्ही सगळे गोंयच्या वेगळ्या वेगळ्या वाठारांतल्यान आयल्यात. सभा हाजे फुडें वतली. महत्वाचे उलोवपी आमचे मदीं आसात. राजेंद्र बाब केरकर ज्यांचो ह्या विशयाचेर खोलायेन अभ्यास आसा फाटली 25 वर्सां ते उलोवपाचे आसात. आणि म्हणून थोडीशी अडचण आमी सोंशया आणि थोडोसो उसराय